वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आहा? उपसू सगळी बरी आहा म्हणून हांव बी बरें आहा. आनी सगळ्यांक सांगोसोत आयज एकूच दीस उरला चिंचोण्या वचपा. फाल्यां आमी चिंचोण वयतलीं आनी म्हाका थिंगाचे कित्या लागून थिंग वयताय आमी कितें काय तुमकां मुखारच्या विडियोसाचेर कळटलें. आनी थिंग आतां कितू दीस उरतलीं कितें काय खबर ना. प्लस थिंग फेस्तूय आहा, सो फेस्ताकूय लागून हांव वचपाचें आहलोलें. केन्ना हिंग येतो परतून म्हाका खबर ना. सो तातूंत मे बी तुमकां थिंगचे विडियोज मेळटले. ओके. आनी आयज तुमकां न्हू हें रेशियाद मसाला हाडला. रेशियाद मसाला हांव कशें कोत्ता, मामी कोत्ता तशी हांव कोत्ता. मामीन म्हाका शिकयला पळय तेजेर हांव कोत्ता. सो आयज हाडला तो आमी कशें कोत्ता, मागे भयण मामी हांव तशें कोत्ता ती रेसिपी हाडला. तेचे पयलीं तुमकां रेशियाद मसालो रेसिपी हाडला ती मादर इन लॉ. सो म्हाका खूब क्वेश्चन्स येयलोले, खूब क्वेरीज येयलोलो स्पायसीस कित्याक घालूं ना, स्पायसीस कित्याक घालूं ना काय म्हणून. सो कितें जालो जाणा, स्पायसीस कित्याक घालो ती तेगे रेसिपी. सो तेगे रेसिपी ती कशें कोत्ता ती सेम टू सेम तुमकां दाखयला हांवें तितून अशें सांगोना हें घाल तें घाल म्हणून हांवें कितें म्हणोना. तेगे रेसिपी ती कशें कोत्ता तेशें तुमकां दाखयलां. एक्झॅक्ट ती तें कितें दाखयलें तुवें म्हाका तशें तुमकां दाखयलां. हांवें कितें एडीट कांय करुना. ती दाखयली पळय रेसिपी तशी हांवें तुमकां दाखयल्या. सो इतलें म्हळ्यार मॉडर्न रेशियाद मसाला म्हाका कांय वायट दिसोंक ना. तें तुमगे जजमेंट करेक्ट आसूं जाय हांव मानता. स्पायसीस ना जाल्यार रेशियाद मसालो कसो जालो पण तेगेलो रेशियाद मसालो कंप्लिटली डिफरंट. हांवें एक पाटी पयलींच्या विडियोचेर सांगलोलें तेगेलो कंप्लिटली डिफरंट, आमगेलो कंप्लिटली डिफरंट म्हणून. सो आयज तुमकां रेशियाद मसाला हाडला तो मागे मामेगेलो रेशियाद मसाला हाडला. सो तो तुमकां कसो लागलो तो म्हाका कमेंटान सांगा. ओके. आनी मागीर हांवें डॅडीगेलो सोप हाडला. सोप टोमॅटो सूप. रेशियाद मसाला मामीगे कसो जालो तो म्हाका सांगा कमेंटान. ओके. आनी डॅडीगेलो सूप हाडला, टोमॅटो सूप हाडला. सो डॅडीगे टोमॅटो सूप न्हू तो कशें कोत्ता हॉटेल टायप. तेणी हॉटेलाचेर ते कशें कोत्ताय न्हू तें दाखयलें तुमकां. स्पायसीसाचें सगळो स्पायसीसाचो सूप तो. तितून तुमी कितें एड करूं जाता म्हूण सांगिलां तुमी. तेन्ना चिकना तुमकां जाय जाल्यार चिकन एड करूं जाता न्हू. तेणें पूण तें चिकन एड करूं ना जाल्यार तेणें कितें तरी एड केलो ते म्हाका आतां सद्या उगडास ना. कितें मायनेज कितें एड केलो तेणें. ओके. सो तेगे स्टायल सूप हॉटेल स्टायल सूप दाखयला. आनी आमगे गोंयचो सूप हांव तो तुमकां हाडटलें बेगीन हाडटलें. आमगे कितें जातालें आयताराचे दोतोरनी वयताले न्हू. दोतोरनी आयले उपरांत पयलीं ब्रेड आनी आमलेट खातालीं आनी मागीर 10 सुमार 11 सुमार 11:30 सुमार सूप करून दिताली मामी. सो तो सूप हांव तो हाडटलें बेगीन. आनी आयज सूप दिलो तो टोमॅटो सूप तो डॅडीगे स्टायल सूप. सो तुमी ते कंपेर करनाका कहलो सूप तो कहलो सूप. ओके. तो डॅडीगे सूप. सो तेणे आपली रेसिपी दाखयल्या सुपाची आनी मागीर मामी गेली रेशियाद मसाला रेसिपी. सो दोगांयगेली हांवें रेसिपी हाडल्या तुमकां. ओके. सो तुमकां दोगांयच्यो रेसिपी कशें लागल्यो त्यो म्हाका कमेंटान सांगा. आनी एंडाकूय कांय आतां एड करना तितूनच घालता. इफ तुमकां बरो दिसलो जाल्यार कमेंट करा, शेअर करा, फ्रेंड्स फॅमिली कडेन शेअर करा प्लीज. आनी तांकां सांगा शेअर केल्या उपरांत सबस्क्रायब करा म्हणून. खूब जाणां चुयताय पूण सबस्क्रायब करना. सो तांकां सांगा सबस्क्रायब कर म्हणून म्हाज्या चॅनला. ओके. सो मेळचें नेक्स्ट विडियोन. टील देन बाय गायज. हे काश्मीरी मिरसांगो रेशे मसालो करून दाखयता तुमकां हांव. काश्मीरी मिरसांगो ही इनाग्र. मागीर हे आलें घेयलां पळय कितलें हें घेयलां तें 2 लसणीचे पय घेयल्या. मागीर तें हांव सोलतलें. आनी 2 कांदे घेयले भाजून घाल्यार मसालो बरो जाता टेस्ट. आनी मागीर हें तिकी इल्ली घेयल्या. आनी हें जिरें ओजीचो पिठो. मागीर मिरयां, मीठ, साकर आनी कालाफ्रां आनी हें आंबट. तुमकां तर इनाग्र नाका जाल्यार आमटाच्या उदकान फुगोवन वांटपूंक जाता. इनाग्र नाका जाल्यार हें मात सगळें घालूंक जाय. साकर आनी मीठ घालून तें वांटपाचें. धुवन बरें उदक सुकें हें करपाचें दाट करपाचें आनी मसालो वांटपाचो. इनाग्र नाका जाल्यार ओके. मागीर दाखयता आतां कशें घालता तें. 30 मिरसांग घाल्या मसाल्याक. मेजून घाल्या म्हणजे तुका दाखोवपाक कितलो मसालो कितले सामार घालता तें. धुवपाक जाय तें धुवन उडयतना कांय जायना. 30 मिरसांग घाल्या मातशें धुल्या बरें पिवल्या. जिरें चड घाल्यार मागीर तें कडू जाता. अदमासाक अर्दें स्पून. मिरयां अर्दें स्पून. मीठ
1 स्पून एका 1 स्पून घाला मीठ. साखर तुमकां जाय तितली घालपाची. थोडी साखर बाकर खायना न्हू ते, पूण हांव 2 स्पुनां घालता साखर. चड गोड. आनी लवंगां 1/2 स्पून. आनी हळदीचो 1 स्पून. ते सुबेज घाल्यार बरो, सगळे सावदीकूय बरो. हें तिकी 1/2 स्पून. तुमकां ते मेजरमेंटाक घाला ते. आनी हें आंबट, हें आतां धुवन मागीर घालतलें. तुमकां नाका जाल्यार मागीर आमटानूच वांटूंक जाता. सोलता आनी कातुरता. आनी हे कांदे 2 भाजल्यात. आनी पेज 2 लसणी ते सोलता. मागीर सगलो मसालो इनाग्रीन वाटला आनी मसालो आमगे रेडी आहा. आमी भाजना बी कांय ना, आमगे तसो हो मसाला. ओके, सो आतां हो मसालो रेडी आहा. आतां डॅडी गेले हें स्टार्ट करता सूप रेसिपी. रेड चिली, वाइट फ्लावर, लौंग, फ्रेश क्रीम, बेकन, ब्लैक पेपर, बे लीफ, cardamom stick, butter, oil, bread, salt, Maggi. Bread, butter, cardamom stick, bay leaf, ginger, garlic, black pepper, rose, red chili. Bacon, white flour,
व्हायट फ्लाग घायल्या उपरांत मातशें भाजून घेवपाचें तें आनी मागीर टोमॅटो एड करपाचे. टोमॅटो एड केल्या उपरांत मातशें भाजपाचें आनी 2 कप ऑफ वॉटर घालपाचें आनी बरें शिजोवपाचें. टमाटो ते हॉटेलार कलर घालता तितून आमी कलर घालिना. बरें शिजल्या उपरांत मागीर स्टेन करून काडपाचें, सगळें स्टेन करपाचें, बरें गाळून घेवपाचें. मागीर मॅगी क्युब्स घाल. तुमकां मॅगी क्युब्स नाका जाल्यार सॉल्ट घालून जाता आनी मातशें खतखतो काडपाचो, शिजोवपाचो आनी मागीर सूप रेडी आहा खावपाक. गार्निशिंगाक ब्रेड क्रम्स घायले आनी फ्रेश क्रीम घायल्या. डन. आणि फ्रेश क्रीम घातलं वयल्यान. सूप आता सगळं एपार तुम्ही सगळं पळयलां. सगळें आता हो कलर सारको तांबडो येवंक ना, कित्याक आमी हॉटेलार कलर घालता तेका, देखून हांव मातसो धवसो रावला तो. आता हो कसो केलो तो तुमी पळयला. आता वयल्यान हे क्रूटॉन घातल्या आनी फ्रेश क्रीम घातल्या. तुमी करात, टेस्ट करात आनी मागीर पळयात. थँक्यू व्हेरी मच.